तेंच्यांनी लक्षान घेवचें आनी आमकां अशीच सेफ्टी दिवची। कित्याक ह्यान पयलीं अशें खूब वर्सां जालीं, पयलीं घडटालें पण आतां तें मदीं सगळें बंद आशिल्लें। आतां हे 2 म्हयने जाले परत स्टार्ट जाल्ले आसा। जर तेंच्या कडेन जायना जाल्यार तें हांव आमच्या बाजार लायनी सगळे शॉपकिपरां कडेन मागता की आमी एक वॉचमॅन दवरचो आनी प्रत्येकान दिसाक 10-10 रुपया काडून तेका दिवचे आनी ते आमकां सेक्युरिटी म्हणून आमी दवरचें अशें हांव बाजार लायन जी शॉपां आसा पळय तेंच्या कडेन मागता। ना जाल्यार आमकां तेंच्यांनी पेट्रोलिंग मातशें बेगीनच्या बेगीन वेवस्थीत 12च्या नंतर ते 4 मेरेन सारकें तेंच्यांनी वेवस्थीत दिवचें। एक म्हणजे आमचो सेंटर पॉयंट तिस्कार, थंय एक बरो CCTV कॅमेरो बसयलो न्ही का त्यो 3य रस्त्यांचेर जे कितें कोण वयता येता ते बरें पडटलें पुलिसांक पळोवपाक। दुसरी गोश्ट सेकंड मार्केटान एक आनी थर्ड म्हणजे एक होता युनियन बँक व्हडलो लायटीचो खांबो आसा पळय थंय एक हे 2-3 जे मेन स्पॉट आसा ह्या स्पॉटांचेर न्हू बरे CCTV कॅमेरे बसोवपाचे। तशेंच ज्या जाग्यार खंय एक बाबा जंक्शन आसा त्या जंक्शनाचेर समज CCTV कॅमेरे हे जायच जाल्यार ह्या गोष्टीचेर तेंच्यांनी लक्ष घालून तो प्रोसेस फुडें व्हरचो। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांव आमच्या MLAक सांगूंक सोदता की जे कितें पळय हे उजगांवान घडटा तेचेर मातसो लक्ष दियात आनी जर तर पुलीस स्टाफ जर खूब कमी आसा जाल्यार तो मातसो वाडोवपा खातीर प्रयत्न करात आनी बाकीचे बारीक सारीक गोश्टी ज्यो घडटा त्यो घडचे ना इतलेंच हांव सांगूंक सोदता। आनी काल आमकां अशें कळून येयलें की काल जेन्ना ही गोश्ट घडली CCTV कॅमेराचेर तो फुटेज तो भुरगो दिसता पण तो भुरगो कोण तो अजून वळखोंक कळना। सो PI सुद्दां काल राती पावल्ले खंय हांगा तेंच्यांनी बी राती पेट्रोलिंग केल्लें पण कशें आसा की एक दीस पेट्रोलिंग करून जायना, ते एवरीडे अशें चालू उरपाक जाय। ह्या खातीर म्हजें तितलेंच म्हणणें आसा की तेंच्यांनी पुलीस स्टाफ जर कमी आसा जाल्यार तो स्टाफ वाडोवचो आनी दुसरी गोश्ट हे अवेरनेस सगळी कडेन जावपाचें। हांगा पयले आसतना सगळे कडेन बाजारकार मंडळी जमलेली आसा कारण कितें हांगा प्रत्येक दिसा चोरी जायत आसा, ल्हान मोठी चोरी जायत आसा आनी बाजार वाठारांत इतकी हांगासर हें वाडलेलें आसा तिस्क उजगांव एरिया म्हटल्यार कितलेशेच लोक हांगा वाडलेले मायग्रंट येयल्ले आसा आनी कितलेशेच लोक हांगा येवन रावल्ले आसा आनी हांगा बारीक चोरी ह्यो जायत रावता। तर लोकांचो डिमांड आसा की हांगा हे ल्हानशें पुलीस स्टेशन आसा, आउटपोस्ट आसा, तांकां स्टाफ कमी आसा ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हांगा एक पुलीस स्टेशन जावचें जेणे करून हांगा स्टाफ खूब आसतले आनी ही पळय तांकां एरिया पडटा म्हणजे ह्या आउटपोस्टाक धारमोड्या सांकोड्या प्लस हांगासर पावता म्हणजे जवळ जवळ उजगांव गांजे आनी तिस्क इतलो वाठार जवळ जवळ 50-60 हजार हांगा लोक आसा तांकां हे आउटपोस्टाक कंट्रोल डिफिकल्ट जाता आनी प्रत्येक जाण कितें करता जेन्ना चोरी बिरी कितें जाता तेन्ना पुलिसाचेर दबाव येता ताका लागून हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता हे तिस्क उजगांव ह्या आउटपोस्ट आसा तेजो पुलीस स्टेशन करचें जेणे करून हांगा स्टाफ चड मेळटले। हांव गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता परत एकदा रिक्वेस्ट करता हेंची दखल घेवची आनी ह्यो ल्हान सारे ज्यो चोरी जाता ते अवॉयड जातले आनी मेन म्हणटा तांकां पेट्रोलिंग करचें कारण आतां थंडेचे दीस आसल्या कारणान रातचे 2 ते 4 मध्ये हेच मजगतीं चोरी जाता ताका लागून पेट्रोलिंगाचो हे मातसो व्याप वाडोवचो अशें हांव सरकारा कडेन मागता। हेतू इतलोच आसा की चोरी जी आसा ती दिसान दीस वाडत आसा। जशें अनंत वेरेकारान सांगलें की जाले 15-16 चोरयो जाल्यो ह्यो 1.5 म्हयन्यात आनी हे बारीक धंदेकारांक सुद्दां टार्गेट करता। बारीक धंदेकार आसा तेंचे आपले धंदो जो चलयता तेंच्या शॉपांचेर चोरयो चलता सो तेंचे धंदो जो चलता तो हेजेरूच चलता, जो काम ते करता तेजेरूच तेंचे आसता। तेच जर तांकां लूट मारून गेले जाल्यार फुडें कशें चलतलें हेजेर प्रशासनान खंय तरी लक्ष दवरचें कारण हे फुडें सगळे जे घडटलें ते हेज्यान गंभीर घडपाक शकता। कारण आतां बायणां पळयला तुमी की दिसा उजेडी रातचे 2 सुमार तेंच्यांनी चोरयो केल्ल्यो आसा, लोकांक घरान आसतना मारलेले आसा। अशें प्रकरण फुडें घडचें न्हू हेज्या लागून आमी सगळे हांगा जमले आनी प्रशासनान हेजेर लक्ष दवरचें। तसोच आमचो जो MLA आसा तेंचे कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दवरचें आनी पुलिसांक जर स्टाफ कमी आसा जाल्यार तो स्टाफ तेंच्यांनी वाडोवन दिवचो आनी सगळ्यांचेर लक्ष दवरचें इतलें सांगून हांव 2 शब्द भितर। आता सध्या ह्यो रातच्यो ज्यो चोरयो इतल्यो हांगासर वाडलेल्यो आसा ते सामको गंभीर विशय हांगासर आसा। जवळ जवळ 40 ते 45 दिसांनी हांगासर 15 ते 16 चोरयो रिपोर्ट जाल्ल्यो आसा
बारीक मोठ्यो सगळ्यो धरून देवळां फोडलेलीं आसा, कोणाचे शॉपार चोऱ्यो जाल्ल्यो आसा, कोणाचे बॅनर लायतात ते, बाकीचे कोणाचे फ्रुट्साची शॉपां आसा तेंची सगळीं फळां भाजयो तेंच्यो चोऱ्यो जाता. सो जवळ जवळ आतां म्हाका दिसता डेली जावपाक लागलेल्यो आसा. आनी हो विशय इतलो सिरियस आसा की आतां बारीक 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 मोठ्यो जाता. सो एक व्हडली जेन्ना चोरी जातली आनी कितें जातली तेन्ना जागे जावपाचे प्रश्न हो येना. ते जावच्या पयलीं हांगासर पुलीस प्रशासन आनी जे गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी जागे जावपाची गरज आसा, कित्याक खूबच हो विशय सिरियस आसा. सो हांव मागता आमचे पुलीस प्रशासन गव्हर्मेंटा कडेन की हांगासर तेंच्यांनी पेट्रोलिंग वाडोवचें, हांगा CCTV चेक करची. कित्याक 2-3 चोरयो जाल्यो तितूर CCTV फुटेजान दिसता जवळ जवळ कोण चोर आसतलो कितें तेंकां सोदून काडचें, कित्याक फुडें फुडें हे वाडत वयतलें. सो तेंच्यांनी लक्ष दिवचें आनी एक हो विशय आसा तेजेर गांभिर्यान विचार करचो आनी हांगासर पेट्रोलिंग वाडोवचें. तुमचें कितें काम करपाचें आसा तें करचें हें हांव सांगपाक सोदतां. पयलीं हांगासर रातचें पेट्रोलिंग बी जातालें, रातचें एक वरान 12 उपरांत एक वरांनी पुलीस पेट्रोलिंग करताले. पूण हालींच्या दरम्यान हे पेट्रोलिंग बंद जालें आसा आनी कांय ना. त्यांनी रातचे चडशे हांगासर लोक आसताय आनी कोण खंयचे येता आनी कितें येता कांय कळना. भायले लोक येता, भायले लोक वयपाचे आसता, पूण रातचे कितें कोणाचें कितें तें कांय कळना. फाटल्या दिसांनी पुलिसांनी मोहीम करून तेंची कार्डां केल्लीं, रातचे चेकींग करताले. पूण आयज तशें कांयच जायना आनी त्या लोकांचो रातचो भंयूय गेला कसलो. आनी हांगा भायले लोक चड आसल्या कारणान कोणाचें कितें करता आनी कोण कितें करता कांय कळना. ताका लागून तेंच्यांनी आज पुलिसांनी परत पेट्रोलिंग सुरू करचें आनी रातचे कोण 12 उपरांत कोण MRF शिफ्ट 12 सुट्टा, 12:30 म्हळ्यार सगळे लोक घरा पावता, तेज्या उपरांत कसली शिफ्ट नासता. कोण येयले रातचे कोणी भोंवता तेंचेर नजर दवरची, जेणे करून जे कितें रातचे कितें घडटा तेजेर मातसो आळो बसतलो. म्हणून मातशें पेट्रोलिंग चालू करता तेजेर मातसो आळो बसतलो. सगळ्या घरांत चेक करप हें शक्य ना. म्हणून एक बाजार जो आसा आनी एक वाटेर जे कोण भोंवता तेंचेर मातशें लक्ष दवरी जाल्यार मातसो तरी कंट्रोल असो दिसता. आज आमी सगळे हांगा बाजारकार मंडळ जमलेली आसा, कित्याक एक अवेरनेस जावपाक जाय आनी खंय तरी आमचे अवेरनेस कमी पडटा ह्या खातीरूच ह्यो गोश्टी वाडत गेल्ल्यो आसा. सो फुडें हें जावंक जायना. त्या खातीर आमी ही एक बारीकशी हांगा एक सगळ्यां बरोबर एक मिडिया बरोबर मिटींग घेवपाची थारायली, कित्याक की आमचे प्रॉब्लेम जो कितें आसा तो फुडें पर्यंत हेड ऑफिसा पर्यंत पावचो. पेट्रोलिंग हें पयलीं बरें जातालें आनी खरेंच तेन्ना न्हू अश्यो बारीक सारीक चोरयो जायनाशिल्ल्यो. पण आतां कितें जालां, पेट्रोलिंग तेंचो पेट्रोलिंग फोर्स म्हणजे फोर्स पावर कमी आहा, स्टाफ बी एक वेळ कमी आसूं जावं शकता. तर म्हाजें एक अशें म्हणणें आसा की तुमी हांगा जर पुलीस स्टाफ जर कमी आसा जाल्यार तो स्टाफ वाडोवचो. आनी दुसरी गोश्ट, पेट्रोलिंग हें एक टायम म्हणजे 2 ते 4 जायसर 4 पर्यंत हो टायम सगळ्यांचो सारको न्हिदेचो टायम आनी त्याच टायमार न्हू चोरयो जावपाक लागल्या. कारण आतां पयर जे हांगा पळय 2-3 चोरयो जाला तेजेसून CCTV कॅमेराचेर टायमींग तो 2 उपरांतूच चडसो नोट आसा. सो त्या टायमिंगाचेर न्हू म्हणजे पेट्रोलिंग जावपाक जाय. दुसरी गोश्ट कशी आसा, तांकां पुलिसांक आमी विचारलें, ते म्हणटा आमचे कडेन स्टाफ कमी आसा, आमकां धारबांदोडा टू उजगांव गांवचे एरिया खूब दिल्लेली आसा. तर म्हाजें म्हणणें अशें आसा की तुमकां जर एरिया जर वाडयल्ली आसा तुमी स्टाफ वाडया, पेट्रोलिंग स्टाफ वाडया